नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आसात अंजुना। हांगा अंजुना पावसान अंजुना म्हणून एक कॅम्प चालू आसा सेजार पिंटू हाच्या घरा कडेन। ह्या आर्टिस्ट कॅम्पांत अनेक आर्टिस्ट हांगा पार्टिसिपेट करतात। राजेंद्र उसपकरान हो कॉन्सेप्चुलायज करून ताणेंच हो ऑर्गनायज केल्लो आसा। तातूंत भितर खुबशे आर्टिस्ट जे आतांच फायन आर्ट्सांतल्यान भायर सरल्या फ्रेश ग्रॅज्युएट्स तांकां ताणें हांगा आपयल्लो आसा गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांतल्यान। आनी ताज्या भायर ताणें 2 मुंबयचे आनी 2 गुजरातचे अशा आर्टिस्टांक आपोवन एक कॅम्प, एक वेगळे तरेचो देवाण घेवाण जावचें, कलेचो विचारांचो असो मेळाप जावचो ह्या नदरेन ताणें हो कॅम्प घेतला। हो कॅम्प आमी पळोवया, अनेक आर्टिस्टांचे वेगवेगळे स्टायल आसा ते काम करता ते पळोवया। नंतर आमी राजेंद्र उसपकर हाजे कडेन उलोवया आनी ताजे विचार जाणून घेवया। ताजे उपरांत हे कॅम्पाचे कॉर्डिनेटर दीपक गांवकार हाजे कडेन उलोवया आनी ताजे उपरांत आमी हे सगळ्या आर्टिस्टाचे विचार जाणून घेवया। पावसान अंजुना हो नांवाचो कॅम्प, आर्टिस्ट कॅम्प ऑर्गनायज करपी राजेंद्र उसपकर आमचे बरोबर आसा। जवळ जवळ 16 आर्टिस्ट हांगा एकत्र ताणें हाडिल्ले आसात। अनेक आर्टिस्ट गोंयचे आसात, पूण ताजे पेक्षा ताणें मुंबय आनी गुजरातचे थोडे आर्टिस्टांक इनवायट करून हांगा एकामेकाचें देवाण घेवाण जावची, विचारांची देवाण घेवाण जावची, कलेची देवाण घेवाण जावची अशें नात्यान हांगा ताणें एग्जिबिशन घाल्लें आसा। ताजे कडेन उलोवया। राजेंद्र, वेलकम टू द शो। पावसान अंजुना हें कितें? पावसान अंजुना हो एक कॉन्सेप्ट आसा। पावसान हो कॉन्सेप्ट आसा आनी कारण हो अंजुनान जाला म्हणून ताका अंजुना पावसान अंजुना हो केला। अंजुना करपाक कारण की म्हाका अशी जागा जाय आसली की ती खरीच आर्टिस्टाकूय इन्स्पायर करूं शकता अशी। आनी खुबश्यो गोश्टी आहा अंजुनान आनी स्पेशली ह्या जाग्यान सुद्दां। आनी जे कोण आर्टिस्ट येता तांकां म्हाका दिसता ही जागा नशिबान ना पळोवपाक एक्सेप्ट तेंचे आपल्या ओन एशियाल्या। सो म्हाजे तो एक प्रयत्न आसलो की गोंयची आमची सौंदर्य आहा ते आमच्या कलाकारांकूय दाखोवपाक जाय, ना की फक्त ट्युरिस्टांक। म्हणजे ट्युरिस्टीक एट्रॅक्शनाच्या भायर वचून सुद्दां गोंयान ही वेगळी जागा आसा ती इम्पॉर्टंट जागा आसा, एक्सप्लोर करूंक शकता अशें एक्सप्लोर करूं शकता हें दाखोवन दिवपाचो म्हाका एक प्रयत्न आसलो। आनी म्हाका दिसता बाकी जेन्ना हो प्रोग्राम कोण पळयता आसा तांच्यांनी दिसपाचें गोंय फक्त भायल्या ट्युरिस्टांकूच न्हू, गोंय आमच्या गोंयकारांक आहा, नॉट विज्युअल आर्टिस्ट, म्युजिशियन म्हणजे बाकीचे कितकेच क्षेत्र आहा आनी गोंया एक मोठें एक कलाकारांक एक हब करून घेवचें ही म्हाजी एक इच्छा आहा। आनी हांव तितके म्हाजे त्या वाटेन प्रयत्न बीन चालू आसा। सो अंजुना एक खूब वाटेन चुकीच्या दृश्टीन पळयल्ले आसतात, तो दृश्टीकोन चेंज करचो आनी एक सौंदर्याकूय हेका वॅल्यू हें करून घेवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा। तुवें हें आतां हें सेकेंड एडिशन आसा तुजें, म्हणजे एक लायक सिरीज कशी दिसता पळोवपाक म्हाका, कारण हाजे पयलीं पोरू तुवें पावसान मांद्र्या म्हणून केलें, आतां तें मांद्र्या आशिल्लें, हें आतां पावसान अंजुना। आनी हाजे फुडें तुजे प्लॅन्स कितें आसा काय? कारण किंवा तुजी ही सिरीज करूंक सोदता तूं, अशें कितें म्हूण तुजें हें आसा? कारण पावसान हो तुवें कॉन्सेप्ट कॉमन दवरला आनीक फाटीं मांद्र्या आतां अंजुना। पावस तें तुमचें सांगता तें बरोबर आहा, पण आजून तरी म्हाका खबर ना, पण ऑलरेडी म्हाका दोगा तिगांनी घरां ऑफर केल्लेली आहा। हांव आतां सांगिना रिकॉर्डाक, पण एकदां ना घडलें बीन जाल्यार एखादो प्रॉब्लम वचना, पण ऑलरेडी दोन तरी जागा म्हाजे अशें आहा की हांव सुशेगाद थंयसर नेक्स्ट इयर पावसान हो कॉन्सेप्ट घेवन वचूं शकता। आनी त्या दृश्टीन ऑलरेडी सगळ्यो तयारी जाल्लेल्यो आहा, पण हांव आतां कांयच उलोवंक शकना त्या बद्दल। पण तुजे प्लॅन्स तशे आसा काय? तुजे मनान अशें करचें म्हणून सिरीज म्हणूं शकना ताका ह्या पण अशें आहा की गोंयान प्रत्येक जाग्यार वयता आनी प्रत्येक तेजी आपली एक आयडेंटिटी आसता। जशी एक अंजुना आहा म्युजीक,
खूब गोश्टींनी तशी एक त्या जाग्यारूय आसूं शकता ज्या जाग्यार हांव नेक्स्ट टायम वयतलो तसो. पोरू हांवें सांगलेलें तशें मांद्र्या तुमचो मांद्र्या म्हटलें, मांद्र्याकूय एक ट्रेडिशन आहा जे क्ले आनी अशे मातयेचे कलाकार थंय खूब आहा आनी ताका लागून म्हाजे दिसपान थंयसून हांवें चालू केल्लें तें हें चिंतून, कारण हांव थंय रावलां आनी अंजुनानूय रावलां आनी हांगासले खुबश्यो गोश्टी म्हाका खूब खबर आहा, कित्याक हांव चलोन खूब भोंवतालो, वाड्यान येतालो वयतालो. सो हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका इतक्यो बाय हार्ट की म्हाका ते गोश्टी लोकांक ट्युरिस्टांकूच न्हू आमच्या गोंयच्या कालारांक आनी गोंयच्या लोकांकूय सांगूंक चिंतता की गोंय अंजुना ह्या त्या दृश्टीकोनान पळोवं नाकात, येयात आनी हांगासलें सगळें एक्सप्लोरेशन करात. खुबश्यो गोश्टी आहा त्यो पळोवन घेयात. इनफॅक्ट तुवें म्हाका दिसता एक बरें काम केलें की तुजे आर्टिस्ट कॅम्प घेवन तूं वेगवेगळ्या गांवांनी वचपाचो यत्न आसा तुजो. 2 तरी गांवांनी वचून गेलो तूं, मांद्र्या आनी आतां अंजुना, आनी हे सगळे हातून कितें तरी तांकां खासियत आसता, कितें तरी तांचें वेगळेपण आसा. तें वेगळेपण तुवें लास्ट टायम जशें म्हणलें की क्ले वर्क करपी थंय खूब जाण आसात आनी तांकांय बी तुवें खंय तरी इनवायट केल्लें. मागीर तूं इश्कॉलांनी वचून तांचे थंय तुवें कॅम्प्स घेतिल्ले भुरग्यां खातीर तुज्या ह्या आर्टिस्टांक घेवन. सो हांगाय बी एक अंजुना म्हणल्यार एक वेगळें इम्प्रेशन आसा सगळ्या लोकांक आनी काही नोटोरियस वेनूय इम्प्रेशन आसा. हेंय बी तुजें दाखोवपाचो यत्न आसा, म्हणजे आर्टिस्टांक घेवन दाखयलें म्हणजे ताका एक वेगळो तरेन दर्जो मेळटा, ते गांवांक एक वेगळो दर्जो मेळटा. सो असो तुजो यत्न आसा. जाल्यार तुका कितें दिसता की गोंयान आज तुवें 2-3 कॅम्प्स घेतले हांगाच, ताचे भायर तुवें वर्कशॉप्स घेतले आसा पणजेन आनीक आवटसायड इंडिया, जाल्यार तुका कितें दिसता की कलेचो दर्जो आज तूं भुरग्यांक घेवन करता म्हूण विचारता, कारण तूं सगळे नवोदीत कलाकारांक घेवन करता, जाल्यार तो कलेचो दर्जो गोंयान कसो आसा? गोंयान आयच्या डेटीन म्हाजें सांगपाचें आनी हांव जेन्ना म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे कमीत कमी MA गेलेले 60-70 आर्टिस्ट आहा आनी ते गोंयानूच रावन काम करता आनी हेजे म्हाका आय एम प्रावड ऑफ दॅट. ते सगळे बाकीचे हितून वचूंक ना, ते गोंयान काम करता आनी तेजे वरसून तुमी समजपाचें की कितकें व्हडलें आहा. आनी आमी बाकीचे पार्ट कंपेर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडियन, गोवा कॉलेज आर्ट इज अ व्हेरी स्मॉल, व्हेरी यंग. तो 50 वर्साचो हिशोब, 40-50 वर्साचो हें आहा ताका इतिहास. तेज्या प्रमाणे आमी खुबश्यो गोश्टी करून दाखयल्या आनी करतले. आनी जेन्ना हांवूच असो न्हू, कोणी गोंयकार समज या कोणी गोंयच्या बद्दल कलाकारांक हें करतले इंटरेक्शनान जावं आनी कितें, म्हाका दिसता तेन्ना सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो. आनी तूं हे कलाकार तूं सिलेक्ट करता, कित्याक लास्ट टायम तुवें वेगळे चित्रकार आसले, हेच नाशिल्ले, आनी ताचे भायर तूं भायल्यांतल्यान हाडटा. हाजो भायलो तुजो हेतू कितें? हाजो हेतू कितें तुजो? भायले जेन्ना आर्टिस्ट येता, 1-2-3 आसून कितके आसून ताका अर्थ नासता की तेंचें एज्युकेशन, मागीर तेंचे मदीं एक इंटरेक्शन आसता पळय. त्या जशें आतां गुजरातचे येयला, आमी गोंया रावता, थंय गुजराताक कितें चल्लां हें सुद्दां कळपाक जाय आनी तेंचे कले बद्दल तेंचे ट्रेडिशनल हें सगळ्यो खूब वॅल्यूज आसता. जशे आमच्या गोंयान वॅल्यूज आहा तशे तेंचे वॅल्यूज आहा, ते एकामेकाक शेअर करून घेवपाचे. आनी आमी अशे आर्टिस्टूच आहात की ते आमी सगळ्या पर्यंत पोचूं शकता, मे नॉट वीथ द पोएट्री ऑर समथींग बट विज्युअली. आनी तोच म्हजो प्रयत्न आसता की नेक्स्ट इयर सुद्दां समज केलो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अ मॅनी स्टेट्स, मे बी 2 आर्टिस्ट ऑर समथींग, नॉट मॅक्झिमम बट आय विल ट्राय टू गेट मॅक्झिमम. आनी हो प्रयत्न चालू दवरतलो, कित्याक इवन हांव केन्ना कोण म्हाज्या फ्रेंडा कडेन उलयता की आर्टिस्ट कॅम्प आसचो, आनी म्हाजें एकूच म्हणणें आहा की आर्टिस्ट कॅम्प करतना थोडे तरी दुसऱ्या स्टेटीचे आहा पळय, हेका लागून न्हू की तेंचो आमी आर्ट प्रमोट करता, आमचो गोंयाचो आमी आर्ट प्रमोट करता, कारण ते लोक वचून सांगता की ह्या गोंयान अमके आर्टिस्ट आहा. हो हेतू आसता मेन. नाल्यार कितें जाता न्हू, सगळीच कडेन आमी गोंयचे आर्टिस्ट वयता आनी कितें उलयतले मॅक्झिमम फीश करी रायस, हो एक खावपाचो हेतू. पण जेन्ना इंटलॅक्च्युअली जेन्ना चिंतता पळय तेन्ना तुका खरोच कितें तरी अशें जाय की तूं तें फुडें व्हरपाक जाय. तर म्हाका दिसता एक आर्ट एंड कल्चर आहा पळय तें इम्पॉर्टंट आहा आनी तें आमी एक्सचेंज केलें आनी पेंटिंगांसून प्रकट केल्या उपरांतूच लोकांक कळटलें की कितें तें कितें ना तें. तुजें हें सगळें करपाक आतां कॉस्ट अ लॉट, इतले हांकां आपोवप, भायल्यांनी आपोवप, जाल्यार कसो तुजो फंडींग आसता आनी कशे तरेन तूं हें सगळें मॅनेज करता? एक्चुअली आदार आसा हें इंटरनल एक्चुअली. पण तुका सांगूंक की ही जागा तुमी आर्ट कॅम्प पळयता पळय ती म्हाका सिजर पिंटो म्हजो एक फ्रेंड आहा, तेजें शॉप आहा काजा गोवा हें, आनी तेणी म्हाका एका उतरान अलॉट केल्लो जागो. यो उसपकर यो, तुका कोणाक विचारपाचें पडचें ना आनी आपूण तुज्या फाटल्यान आहा.
इतकें आयकूनच थोडें म्हाजें बरें दिसलें आनी तेणी धपके इवन तो पावस पडटना तेणी आपूण स्वता सुपरवायजर रावन सगळे नळे फुटलेले हें केलें सगळें सारकें करून दिलें म्हाका आनी ताका थँक्यू म्हणटा आनी तेजे सगळें कोणी ताका हें केलां आनी तशेंच म्हाजे थोडे फ्रेंड्स आहा जसो गोविंद आहा संजय शेट्टी गोविंद शिरोडकर मागीर संदीप म्हणजे कालांगूटचो संदेश अशे खूब भुरगे अशे म्हणजे तांकां मेळ्ळो आनी तेणी सांगलें राजन तूं करता आमी तुज्या वांगडा आसा आनी आजुनूय सांगतात कितेंय सांग म्हणटा आनी हें सगळें तेंच्यांनी सॉल्व केलां म्हाका कांयच करचें पडोंक ना म्हाका फक्त आर्टिस्टांक एकटें हाडपाचें काम करप आनी कितें आसता न्हू प्रत्येक फावटी सपोर्ट हो इम्पॉर्टंट आसता तो कसो आसूं पयशांनी कांयच जायना म्हाजे कडेन तरी म्हाका दिसतालें की पयलीं म्हज्या ल्हान आसतना की हांवें कितें तरी चुकीचें केल्या उपरांत बरें म्हाका फास्ट वयर येतलो पण हो आतां जें म्हाजें जेन्ना हांव वळोन पळयता तेन्ना सगळें हें आहा पळय तें चुकीचें थारलेलें आहा तूं जर खरोच सिन्सियरली काम करीत आनी खरेंच ट्रुथान येवशी जाल्यार तुका लोक अशे आहात की तुका सपोर्ट करतात आनी ते तुज्या वांगडा येतात हे सगळे वर्क आतां इतले जाल्ले आसात प्रोड्यूस जाल्ले आसात सुंदर अशे वर्क आसात तर ताजे फुडें कितें तेच म्हजे सिजर आहा पळय तेजी एक जागो आहा काजा गोवा म्हणून तेणीच सांगलें म्हाका आपूण उसापकर आपूण तेजें एग्जिबिशन करूंक सोदता मे बी इन नोव्हेंबर तर तें एग्जिबिशन जातलें ह्या वर्सा तरी गॅरंटेड जातलें आनी तें काजा गोवान आसतलें आनी हाजे भायर ह्या एग्जिबिशनाचे भायर तुजें कॅम्पाचें पावसान मांद्र्यां पावसान अंजुना मुखार कितें आसात पायपलायनान खुबश्यो गोश्टी आहा सरकारा वांगडा आसा आनी प्रायवेटली आहा आतां हांव उलोवंक शकना आमचे बरोबर आसा दीपक गांवकार जो ह्या पावसान अंजुना ह्या कॅम्पाचो कॉर्डिनेटर आसा ताजे कडेन उलोवया म्हाका सांग हें कॉर्डिनेशन तुजें इतलें ब्युटिफूल मॅनेजमेंट इतले आर्टिस्टांक घेवन कशें जालें खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक यंग आर्टिस्टूच जेन्ना राजेंद्र उपकर सरान आमकां सांगलें फस्ट टायम जेन्ना तेणी हो कॅम्प मांद्रा केल्लो तेन्ना त्या कॅम्पाचेर आमकां खुबशे गोंयचे गोंयचे आर्टिस्ट हांकां आमकां इंट्रोडक्शन मेळ्ळें आनी आमकां खूब म्हाका तरी पर्सनली खूब फायदो जालो गोंयांत रावन गोंयचे आर्टिस्ट कशें काम करता जावं क्युरेटर कशें आसता जावं इंटेरियर डिजायनर येवन ते कशें हें करता इंटरेक्ट करता आर्टिस्ट भायले येवन कशें इंटरेक्ट करता तेजेवयल्यान आमकां गोंयान खंय तरी एक मातसो प्लॅटफॉर्म असो मेळ्ळो ताका लागून ह्या वर्साक हांवें सराक म्हणलें आनी म्हाज्या फ्रेंड्सांनी म्हणलें की सर आनिकूय यंग आर्टिस्ट आसा सो तांकां आमी असोच प्लॅटफॉर्म तूं दी आमी हें करता सो सरान सांगलें आमकां की करात तुमी सांगा आपूण हें करता ट्राय करता तूं कॉन्टेक्ट कर सगळ्या आर्टिस्टांक यंग आर्टिस्ट कोण कोण आहा ते सांग हांवें सराक नांवां दिलीं एक 10-15 आसले ते म्हाका तरी एटलिस्ट ह्या एक वर्सा खंय तरी म्हाका गोंयान मातशें आर्टिस्टां कडेन वळख आसा ते फाटल्या कॅम्पाक लागून आनी हो दुसऱ्यांक फायदो मेळचो म्हणून सराक हांवें रिक्वेस्ट केली पुनूय आमी एक घडोवन तसो हाडुया म्हणून आनी हे कॉर्डिनेशन जें तुवें केल्लें आसा हें कॉर्डिनेशन आर्टिस्टां मदीं खुबसो अशें म्हणटात की आमी एकामेका कडेन इगो खूब आसता कारण कलाकार आसता तो चित्रकार ताजे तकलेन कितें चालूच आसता ताजे ओन आयडियाज आसतात जाल्यार हें सगळें कॉर्डिनेशन करता आसतना तुजो अनुभव कितें प्रत्येकाचे विचार डिफरंट आनी हे वेगवेगळे जाग्या वयले आर्टिस्ट खूब थोडे गुजरातचे आसा बॉम्बेच्या गोंयचे आसा पणजेच्या फोणेच्या माशेलांतल्या वाळपयच्या आहा सो प्रत्येकाचे विचार डिफरंट प्रत्येक मनीस वयता डिफरंट कडेन तेजे डिफरंट हेजे विचार सो प्रत्येकाचे विचार आनी इगो म्हण अशें म्हणूं येनाका पूण खंय तरी आपूण सुपिरियर अशें दिसता आनी आमी जग भोंवना सो ताका